हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप 25व्या वाक्यतावन 28वें वाक्य. सत्राय तुमचे लागीं उलयतल्याक आयकूंक तुमी इन्कार करूंक नजो. जर देवाच्या नांवान संवसारी उलयतल्याक आयकूंक इन्कार केल्ल्या इस्रायल घरांक ताची शिक्षा चुकोवंक ना, तर सर्गींतावन उलयतल्याक आमी आयकूंक इन्कार केल्यार केदी व्हड शिक्षा आमकां मेळची ना. तवळ ताच्या थाळ्याच्या आवाजाक भूंय हाल्ली, पूण आतां ताणें अशी भास दिल्या, आनेक फावटी भूंय मात्र न्ही, अंतरळ सयत हांव हलयतलो. आनेक फावटी म्हळ्यार उतराचो अर्थ असो, हलतल्यो वस्तू म्हळ्यार ही सृश्टी. कान उडयतले आनी हालोवंक जायना त्यो वस्तू स्थिर उरतल्यो. तर हालोवंक जायनातलें राज आमकां मेळना देखून देवाक आमी ऋणी जावया. देव भिरांतीन आनी मानान ताका मानता तसली उपकार स्तुती आमी करुया. देवाचें उतार हे. देवाची व्हड उपकार. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा, in our weakness God will be magnified so that everything unshakable will remain for the glory of God. म्हणजे आमच्या अस्कतकायेंत देवाची व्हड सकत दिसून येता. ह्या वरवीं सर हालोवंक जायनातलें देवाक महिमा दिता. मोगाच्यान आयच्या दिसा आयच्या वाचपांत आमी पळयलें, पळयत पुस्तक म्हणटा, सर्वेस्पर उलयतना हांवें तुवें कान दिवंक जाय, नाजाल्यार परिणाम बरो आसना. कितले बऱ्या तरान हांगा सांगता पळय, जर देवाच्या नांवान संवसारी उलयतल्याक आयकूंक इन्कार केल्ल्या इस्रायला घरांक ताची शिक्षा चुकोवंक ना, तर सर्गींतावन उलयतल्याक आमी आयकूंक इन्कार केल्यार केदी व्हड शिक्षा आमकां मेळची ना. म्हणजे इस्रायल घरांक आमी जाणाव, तांणी सर्वेस्परा देवाचें उतार त्या प्रावादी मुखांत ह्या मोयजे मुखांत आयिल्ल्या वेळार तांणी तें इन्कार केलें आनी तांचे खुशी करूंक पावले. आनी थंयच सुमार 400 वर्सां 40 वर्सां तांणी थंयसर भोवंक पडलें. 40 वर्सां. पूण अनेक कुशीन हांगासर जेजू क्रिस्तूस ह्या संवसाराक आयलो. जेजून म्हाका आनी तुका शिकोवन दिली, देवाचो पूत ह्या संवसाराक घेवन शिकोवन दिली. खुद्द ताणें शिकोवन दिली. जर तर हांव तूं आयकना जाल्यार म्हजी आनी तुजी परिस्थिती कशी म्हणलें एक चिंताप सांब पावल हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत दवरता. हांगासर एक विशय हांगासर आसा, थंय जावन आसा हालच्यो तसल्यो सक्त्यो आनी हालनातल्यो सक्त्यो. एका कुशीन हालच्यो तसल्यो सक्त्यो, अनेक कुशीन हालनातल्यो सक्त्यो. नाव हालच्यो तसल्यो सक्त्यो म्हणजे ह्या लौकीक संगत्यो सर हालच्यो तसल्यो सक्त्यो. ह्या संवसारांत आसचें धन दिरवें आमकां बरें आसचें, आमचे आसचे हुद्दे, आमी कितें भलायकी म्हणटा, आमी कितें सोबाय म्हणटा, आमी कितें पुरो म्हणटा, हें सगळें हालचें जाचें आसलें तरी पूण आमी ताजेरच केंद्रीकृत करनासाव. आमी ताजेरच केंद्रीकृत करनासाव. सोम्या दिसून एक ल्हानशी एक बरी तरान ओपार सांगली आनी म्हळें सर्गीचें राज हांवें कशें सांगयत. सोम्या दिसू म्हणटा सर्गीचें राज अशें सांगयत, एकलो शेतकार ताका एक बरें एक मोती मेळ्ळें, ताका एक बरें मोती मेळ्ळें आनी त्या देखून ताचें पुरो ताणें विकलें आनी तें मोती ह्या तें आसचें तें शेत ताणें मोलाक घेतलें. ताजें उरलें पुरो ताणें विकलें, तें मोती आसचें शेत, मोलादीक मोती आसचें शेत ताणें मोलाक घेतलें. म्हळ्यार ह्या संवसाराच्यो हालच्यो दोलच्यो सक्त्यो, त्या संगत्यो म्हाका आनी तुका भायल्यान मुस्तू एट्रॅक्शन या आकर्शीत करतात, तरी पूण हांवें आनी तुवें उडास धरूंक जाय त्यो सक्त्यो पुरो हालच्यो तसल्यो आनी ताच्या फाटल्यान वचून म्हाका आनी तुका साधन करचें आसलें कसलेंय ना. तरी पूण आसा एक संगत तें जावन आसा सर्गींचें सर्वेस्पराचें राज, तें केदींच हालचें आसलें न्ही. आनी हाच्या फाटल्यान गेल्यार
आम्ही भारी सुरक्षीत. आता आमच्या दिसपडत्या जिवितान आमी पळयलें जाल्यार कोणाक एकलो शक्तिवंत मनीस म्हणटा हांव, कोणाकडे ग्रेस काय आसा, कोणाकडे आंगाक उस्तूर घालूंक बरें तरान आसा, रावूंक बरें एक रावळेर आसा, खाणां जेवणां गम्मत करूंक आसात, कुडीक बरी सोबाय आसा, भलायकी आसा, बुदवंत आसा, ताका आमी सांगता ओ भारी एक शक्तिवंत म्हणून, भारी एक शक्तिवंत म्हणून. कोणा लागीं हें पुरा ना ताका आमी अस्कत म्हणटा. आमी काल म्हणटा अस्कत म्हणटा तसल्या व्यक्तींक. पवित्र पुस्तक म्हणटा अस्कत कोण आसा त्या वरवीं ते देवाची सकत त्या मनशाक दिसूंक शकता. अस्कत कांयत हांवें तुवें संतोश पावो जाय, अस्कत कांयत हांवें तुवें संतोश पावो जाय. कित्याक असलें चिंताप येता? कित्याक म्हळ्यार दैवीक चिंतापत दुसरें, मनशाचें चिंतापत दुसरें. इसाया प्रवादी 58 अध्यायांत 8 आनी 9 वाक्यान म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मोळाब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात. आमच्या आनी त्या दैवीक चिंतपाक रात आनी दीस व्यत्यास आसा मोगाचे न्हू. आज म्हाका न्ही तुका बघता म्हाका इतले आशक्त जाला हांव, म्हजे कडेन खंय येना, म्हजे कडेन पिडा आसा, म्हजे कडेन तें आसा, हें आसा, समस्या आसात, हांव तूं आशक्त म्हूण चिंता. हांव उडास दवरा, खंयचे आशक्त म्हूण हांव आनी तूं चिंता तातूं हांवें तुवें कणकरीचे म्हणली ना. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता इसाया प्रवादीच्या 13 अध्याय 13 वाक्य म्हणटा देखून हांव थरथरयतलो आनी पृथ्वी आपले बुन्यादीचेर हालतली. दळबरांच्या सर्वेस्पराच्या क्रोधा वरवीं सगळें कितें पृथ्वीचें आमी तें बरें बरें सुबीत म्हूण पळयता तें सगळें हालता. सर्वेस्पराक क्रोध येयल्यार एकाच घडयेन तें हालोवंक शकता, एकाच घडयेन तें हालोवंक शकता. कितें घट्ट म्हूण आमी चिंता तें सगळें हालोवन पडटा. इसाया प्रवादी 24 अध्याय 20 वाक्यार म्हणटा वो क्रोध कित्याक येता म्हळ्यार पृथ्वी बेबद्या भशेन लागता, एक झोपडे भशेन दोलता, तिच्या अपराधाचो भार तिजेर आसा, ती पडटली आनी केदींच उरची ना. मोगाचे न्हू. अपराधाचो भार थंयसर पडुल्ल्या वेळार ती पृथ्वी लगता, धलता, हालता आनी पडटा. कितें आमी तें पुरा सुबी सुंदर आमी पळोवन आसा तें पुरा एका मिनटाक एका क्षणार नंपयस जावंक साध्य आसा. त्या देखून हांवें आनी तुवें चिंतूंक उडास दवरूंक जाय. संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता तें नाश करचे खातीर सर्वेस्पर देव तें कितें कधी म्हूण आसा पळय थंयच वचलें म्हूण सांगता. हांवें तूं कितें अस्कत काय म्हूण चिंतलां थंयच सर्वेस्पर देव उत्तम म्हूण देखूंक साध्य आसा. आनी सर्वेस्पराच्या दृश्टीन कितें हांव आनी तूं बळादीक म्हूण चिंता तें कितेंच न्ही जावंक साध्य आसा. वडपूण मनशाक देवातावन पयस करता आनी अस्कतकाय देवा लागीं आमकां हाडटा. आमची अस्कतकाय आमकां देवा लागीं हाडटा. आनी त्या खातीर सांब पावल कोरीन घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायान 7व्या ते 9व्या वाक्यांत अशें म्हणटा म्हाका फोव केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयी उलोवचें जाल्यार हांव तांचे बसत गर्वाक पडनाय म्हणून म्हज्या कुडींत एक फोडावडाची दूख दिल्या. मासान रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडान म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तपडायत आसा. हो दुस्पान म्हजे तावन पयस सरो म्हूण 3 फावटी सोमे लागीं हांवें मागलें पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करच्या खातीर म्हज्या अस्कतकायेची ओडवीक हांव खुशेन सांगता. तर क्रिस्ता बसत म्हज्या अस्कत्यांनी बेपारव्यांनी कश्टां अनवरां दगदण्यांनी आनी आट्याविट्यांनी हांव ददोश जालां. कित्याक हांव अस्कत येतना हांव निसाकी सक्तिवंत. पळय मोगाचे न्हू सांब पावलो येतो व्हडलो बरो येणार, इतले बरो अजापां केल्लो, इतले बरो जिजूक साक्ष दिवन 37 वर्सां परगट केल्लो
आणि तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा म्हज्या अस्कतकायाच्या बेपारवांनी, कश्टांवरांनी, दगधण्यांनी, आठाविटांनी हांव दादोशी जालां. म्हाका आनी तुका कश्टांवर आयिल्ल्या वेळार आमी अस्कत म्हणून कांगाल जाता मोगाचें न्हू. म्हाका आनी तुका दगधोणी आयिल्ल्या वेळार, म्हाका आनी तुका बेजाराय खंत आयिल्ल्या वेळार आमी अस्कत जाल्या म्हणून आमी सगळां बारीक बेजारान आसा. पूण ताका व्यतिरिक्त जावन सांत पावल म्हणटा असल्या संदर्भार हांव व्हरतो संतोश पावता. कित्याक हांव संतोश पावता व्हरतो? कित्याक म्हळ्यार ह्या वरवीं सर्वेस्पराची महिमा म्हजे थंय परजळटा. पयत पुस्तक म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. म्हजी आनी तुजी सकत दिसून येवची मोगाचें न्हू. आमकां अस्कतकाय आमकां केदाळा भोगता. म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराची सकत आमचे थंय सर्वेस्पराची सकत दिसून येता. सकत दिसून येता. त्या सांत पावलाक आशिल्ली ती दूख जावं पुरो ती कुडीची, जावं पुरो ती मोतीची, जावं पुरो ती बोगणाची, खंयची म्हूण ताणें स्पश्ट ताणें सांगूंक ना तरी. पूण ताणें सांगलां हे पुरो कश्ट म्हाका येवतना म्हाका कांय खुशी भोगता म्हणून. मनीस हर एकलो विविध अस्कतकायेन आसा. थोड्यांक पिडेची अस्कतकाय जाल्यार, थोड्यांक मोतीची अस्कतकाय जाल्यार, थोड्यांक दुडवाची अस्कतकाय जाल्यार, थोड्यांक विसारतलो करतलो कुण्णी ना म्हणली अस्कतकाय जाल्यार, थोड्यांक जाणवाय ना म्हणली अस्कतकाय जाल्यार, आनी थोड्यांक बोगणांनी एका तरेचीं बोगणां येतात, अस्कतकायचीं बोगणां आसात. आनी ह्या वरवीं आमी सगळीं मोगाचें न्हू अस्कत जावन आसा. पूण भायल्या देखीक हांव आनी तूं सगळां बारीक परफेक्ट म्हणल्या बरें दाखोवन आसा. हांव आनी तूं हर एकल्या बारीक परफेक्ट म्हळ्यार आमी संपूर्ण आसा म्हणल्या बरें दाखोवन आसा. हर एकलो मनीस भायल्या देखीक संपूर्ण म्हूण दाखोवन खापाटपण दाखोवन आसा. ह्या खातीर हर एकलो भितरल्या भितर त्या कुक्करा बरी कशें म्हळें थंयसर गॅस भरता आसतना थंय एकदम प्रेशर पडटा. त्या प्रमाणे मनीस आसा. खंय म्हणी म्हजें खापाटपण भायर काळात घे म्हणल्यार चिंतपार, खंय म्हणी म्हजें खापाटपण भायर काळात घे म्हणल्यार चिंतपार. जर तर आमी प्रामाणीकपणे आसा जाल्यार आमची सामर्थ्य निसायकी दिसून येता. खंयसर हांव ओपून घेता हांव अस्कत म्हणून, त्या दाळा विश्वास सरता त्या दाळा देवाची सकत आमचे थंय देवून येवंक शकता. त्या दाळा हांव संपूर्ण म्हणून चिंता थंयसर सकत येवंक शकना. एका बालदेंत फुल्ल उदक आसा, बालदेंत उदक भरलां जाल्यार थंयसर दूद वचूंक अवकाश आसा गे? ना न्ही गे. त्या दाळा बालदेंत खंयसर उदक ना, त्या दाळा मात्र त्या बालदेंत फुल्ल उदक वतयत. ह्या बालदेंत मुक्काल उदक आसा, त्या दाळा मात खालदें येवन दूद वतयत, खालदें बालदें दूद वतयत. तशेंच केदाळ हांव आनी तूं संपूर्ण म्हणून बघता, केदाळ हांव आनी तूं अस्कतस ना म्हणून बघता, देवाच्या कृपेक थंयसर अवकाश ना. केदाळ म्हाका आनी तुका अस्कत काय बघता, हांव कांयच न्ही, हांव कांय न्ही म्हणून म्हाका सर्वेस्परा मुखार हांव कांयच न्ही म्हणलें म्हाका बोगणां येतात. सर्वेस्पराची सकत त्या दाळा मुजेर आनी तुजेर देवून येवंक शकता. त्या दाळा हांव आनी तूं मोगाचें अस्कत जावन आसता, त्या दाळा आमकां खालती जावंक करपा मेळटा. कित्याक आमची अस्कत काय आमकां गोत्ता देखून आमी हांकार दाखोवंक वचना, मुस्तू खालती जावन आसता. आमी मुस्तू सोंसणीकाय दाखयता, आनेकले करतना भुर्र करना राग करना. कित्याक म्हळ्यार आमी अस्कत न्ही गे, आमी देखून राग हांकार दाखोवंक वचना, आमी सोंसणीकायेन आमी आसता. केदाळा आमचे थंय अस्कत काय आसा म्हणून आमकां बघता, आमी दयाळ जाता. कित्याक म्हळ्यार आमकां तें आसा, जर तर म्हजो पांय दुख जाल्यार आनेकल्या पांय दुख आसच्या व्यक्तीक पळयता तसो म्हाका दूख दयाळे बघता. म्हाका दूख आसा न्ही गे, भिरमोतकाय दूख आसा. म्हाका दोळे दिसना जाल्यार आनेकलो कुड्डो येत जाल्यार भिरमोतका म्हणलें बघता. हांव दुबळो जाल्यार म्हाका दुबळ्याची भावना म्हाका भोगली जाल्यार आनेकलो दुबळो येतना म्हाका दयाळे येता. म्हज्या अस्कत काय वेळा मात्र म्हाका आनेकल्याची दयाळे, आनेकल्याक सोंसणीकाय, आनेकले सांगता मोगान म्हाका जियोंक शकता मोगाचें न्हू. त्या देखून केदाळा ओडविकेचें ह्या संपूर्णकायेचें भावन आमचे थंय आसता. त्या दाळा आमी स्पर्धो, हांव ओडगी तूं ओडलें म्हणलें कॉम्पिटिशन, म्हजे कडेन पयशे सड गे तुजे कडेन पयशे सड गे, हांव सुबेत गे तूं सुबेत गे, आमचे थंय स्पर्धो सरता. त्या दाळा म्हजे थंय आनी तुजे थंय अस्कत काय आमी जाणा जाता. त्या दाळा आमी स्पर्धांत आसा न्हू, भागार आमी सर्वेस्पराच्या त्या दयाळ्याक,
त्या खाकुळतीन त्या बोगणांनी हांव आनी तूं वर्ताव मोगाचें न्हू आनी त्या दाळा आमचें जिवन नंदन जाता. पळयत पुस्तकान जायतीं उदाहरण आसात अहंकाराचें एका कुशीन जाल्यार आनी कांयसनांतल्या अस्कत कांय वेळार सर्वेस्पराची मजत कशें मेळटा म्हणल्यार जायतीं उदाहरण आसात. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार उजिया राय आसलो तो एक ताका मस्तो अहंकार आसलो. आमी इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान पळयता थंयसर एक वाचप आसा 6व्या अध्यायान आमी पळयता उजिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एक उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो. ताज्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरलेलें. ताजे वयर आशिल्ले सेराफीम हांकां जाणा एकल्याक सस पाकाटे आशिल्ले. 2 तांचे मुखामळ दंपोवंक, 2 तांचे पांय दंपोवंक आनी 2 उबोन वसोवंक. ते एकामेका अशें म्हणटाले, पवित्र पवित्र दळभरांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांच्या बोबेच्या आवाजान दारवांत हल्ले आनी मंदिरांत दुवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हजें खटा, म्हजो नाश जालो मो, कित्याक हांव एका मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदीं हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळभरांच्या सर्वेस्पराक पळयला. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशीन उबोन आयलो. ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें, पळय, वो तुज्या वंटाक लायल्या, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुज्या फाताक बोगसालां. तेन्ना सर्वेस्पराचो थाळ आयकलो. मोगाचें न्हू. पळय हांगासर सर्गींचें दृश्य तें पळयतना इसाया प्रभू तो एक भक्तिवंत मनीस आनी ताका एक सर्गींचें दृश्य पळयता म्हणटा, हांव एक फातकी म्हणजे तें अस्कत काय आसा, मेळ्या वंटाचो मनीस म्हणटा, हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस म्हणटा. आनी कुडले सर्वेस्परचे काकोळ देंवता आनी थंयसर आमी म्हणटा थंयसर सेराफीम येता आनी ताका कितें करता, चिमट्यान काडलेलो एकलो इंगळो हाडून ताका तो परिशुद्ध करता. कित्याक ताजी अस्कत काय तो वळखालो. अनेक कुशीन उजिया राय म्हूण सांगलें आमी. उजिया रायाचें पयल्या वाक्यान आमी उलयलें. तो कितें करता मोगाचें न्हू. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार 26 अध्यायान 16व्या वतावन 21 वाक्या अशें घटना आसा ह्या उजिया रायाचें. पूण बळिश्ट जाल्या उपरांत उजिया राय ताजें काळीज गर्वान भरलें आनी हें ताच्या नासाचें कारण जालें. तो सर्वेस्परा आपल्या देवाक विश्वासी रावलो ना आनी तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत दुब्बा वेदीचेर धूप लसोवंक भितर सरलो. पूण ह्या जाक आजारिया सर्वेस्पराच्या हेर 80 धैर्यादीक येसाका सवें ताज्या फाटल्यान गेलो. ते उजिया मुखार रावले आनी म्हणाले, उजिया, सर्वेस्पराच्या मानाक धूप लसो तुमचे सोमानी. बगार धूप लसचे खातीर प्रतिश्ठीत केल्ल्या आरोनाच्या वंशाच्या याजकांनी पवित्र स्थानांतलो भायर सर, कित्याक तूं विश्वासी रावोंक नाय आनी सर्वेस्परा देवा हांव तुका कांयच मान मेळचो ना. उजिया कठीण राग आयलो. धूप लसचे खातीर ताणें धुंपा ताटें आपल्या हातान धरलें. तो याजकां विरोध रागान कोडकोडलो. तेन्ना ताच्या कपालाक कोड लागलें. याजकांच्या दोळ्या मुखार तो धुंपा वेदी लागीं उबो आसलो तेन्ना हें घडलें. प्रधान याजक आजारियान आनी हेर याजकांनी ताका सारको पळयलो आनी त्या कपालाक खरेंच कोड लागलें. तांणी ताका तुर्तान मंदिरांतलो भायर गेलो आनी थंय वेगी भायर सरलो, कित्याक सर्वेस्परान ताजेर क्यास्त धाडिल्ली. उजिया राय आपल्या मरण पर्यंत कोडकार जावन उरलो. मोगाचें न्हू. हांगासर आसा एक बळिश्ठ राय. ताजें तें आसलें हांव संपूर्ण आतां म्हणून, हांव एक संपूर्ण, म्हजें तें कांय उणें पडना, हांवें कित्या थंयसर हांवें धूम भेटोवंक नसो म्हणलें. चिंता ताजे लागीं. पूण ताका सांगतात, ना तूं भायल्यान तूं परफेक्ट जाल्यार ना, तूं नितळ नाय. हांगासर आमी पळयता तूं म्हणटा आनी सर्वेस्पर तुका पवित्र स्थानांतलो भायर सर, कित्याक तूं विश्वासी रावोंक नाय, तूं विश्वासी नाय, त्या देखून तूं हें खरें वचो नाका. पूण तो म्हणटा ना, हांव परफेक्ट आसा, म्हजें थंय कांय आसकत काय नाय, हांवें करूंक साध्या. आनी कितें घडटा, ताका खोडा पिडा लागता. आनी आखरे कोडा पिडा लागल्याक समाजीन बहिश्कार घालतात. आदल्या पोरण्या तस्तामेंतान पळयता कोडकार आशिल्ल्याक बहिश्कार जाता. येद व्हडलो पळात एक. अनेक कुशीन आमी पळयता मोगाचें न्हू. अब्राम पळया, अब्राम ताणें कितें केलें, तो आसकत काय ताज्या देवाचेर संपूर्ण तरान तो होंदून येयलो आनी देवान सांगले प्रमाणे ताज्या स्वाक्षेत्रांत अनेक क्षेत्राक गेलो. इजिप्ताक गेलो. इजिप्ताक येताना कितें घडटा, इजिप्ताक येताना ताका कळटा
म्हज्या बायलेक म्हजी बायल सुबीत आसा सारा आतां कितें म्हणी कोणी म्हणी करतात त्या देखून तो सारा लागीं म्हणटा आळे हांव अस्कत म्हाका कांय तांचे कडेन झगडें करूंक कांय जावचें ना म्हाका हेजुशी मारतले मागीर कशें जाता देखून तूं कोणी आपयल्यार वच तोंदरे ना तुमकां म्हजी बहीण म्हणटा कोणा गेल्यार व्हडना म्हाका कांय तोंदरे ना कित्याक हांव अस्कत म्हाका कांय करूंक साध्य ना आनी बळिश्ट इजिप्त राय कितें करता ह्या साराक ताजी कन्न घेवंक घेता पूण कितें जाता मोगाचें न्हू हांवान तूं जाणाव कितें जाता बळिश्ट त्या इजिप्ताच्या रायाक त्या साराक आपडूंक जाता हांगासर असो अस्कत एक विदेशी आब्राम ताजे कडेन कांय ना पूण त्या इजिप्त असो बळिश्ट रायाक ह्या अस्कत आब्रामाच्या बायलेक आपडूंक जाता आपडूंक जाय बायली ती सारा वेता राय जायत म्हणटा तरी पूण कितेंच करूंक जायना कित्याक ताज्या अस्कत कायाच्या कांयच ताका साध्य ना ताका ताणें जाय म्हूण दिल्लें न्ही आब्रामान जाय तूं वच कुशेन न्ही कित्याक म्हळ्यार अस्कत म्हजे कडेन कांय साध्य ना देवा कालें करूंक साध्य आसा तुवें म्हाका राखाजें जायत गेल्यारूय व्हडना म्हणालो सर्वेस्परा देवान ताची महिमा दाखयली आनी ताका रक्षण केलें मोगाचें न्हू तच प्रमाणे आमी पळयता एलिया प्रवादी सुखी दाडे वेळार ताका वचोंक सांगतात आळे तूं हांगा तो आतां वच म्हणटात आनी सर्वेस्परान सांगल्या प्रमाणे तो वेता ताका खावंक कांय येना खाली सात भिजोन येता अस्कत ताका थंयसर खावंक हाडून दितात आमी जाणाव पळयत पुस्तक म्हणटा पयल्या रायांच्या पुस्तकान 17व्या अध्यायान 6वें वाक्य म्हणटा थंयसर खावळे ताका खाण जेवण हाडून दितात तस प्रमाणे 19व्या अध्यायान पळयता आमी थंयसर वो एलिया तांकां हाका पुरा बाला प्रवादीक जिवशी मारल्या उपरांत ती आहाबाची बायल हाका जिवशी मारूंक प्रयत्न करता आसतना वो धांवन कितें म्हणटा अस्कत काय संपूर्ण तरान भरता आनी म्हणटा 19व्या अध्यायान 4वें वाक्य म्हणटा एलियान म्हळें सर्वेस्परा हें पुरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्ही तो आड पडलो आनी रुखाबंदा न्हिदलो पूण एक देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें उठ आनी खा ताणें आपल्या भोंवती दिश्ट गेली आनी त्या माथ्या लागीं इंगळ्याचेर बसलेली एक बकरी आनी उदकाचें आयदन पळयलें तो कांय जायना म्हजें ना साध्य आसना देवा म्हाका तूं जुत्त काड म्हाका कांय साध्य ना म्हाका कोण खावंक दिता हांव तें आसल्या कडेन एक थंय आसलो ती म्हाका जुशी मारता म्हणटात हांव सोदून हांगासर येयलां ह्या रानांत म्हाका खावंक ना हांव संपूर्ण अस्कत जालां म्हजो जीव म्हणे काड हांव कंप्लीट अस्कत लौकीक तरान कंप्लीट अस्कत जालां पूण सुमेश म्हणटा सर्वेस्पर म्हणटा तूं अस्कत म्हूण वळखलें मू धर तुका जाय तितलें खावंक दिता खंय तावन कितें ताका खावंक खायलें कित्याक अस्कत काय वेळार देवाची महिमा थंयसर परगडटा मोगाचें न्हू त्याच प्रमाणे आमी पळयता तो पावल जावच्या पयलें थंयसर सावलाक बळिश्ट जावन आसलो ताज्या फाटल्यान सैन आशिल्लें तो सगळ्यांक क्रिस्तांवांक दग दितालो ग्रस्त जावन आसलो जेजून एक ठक्क करून आपडलें तो कंप्लीट निशक्त जालो आशक्त जालो त्या दाळा तो कुर्डो जावन आशक्त जावन बोव मारता स्वामी जेजू ताच्या कुमकेक येता आनी ताका दिश्ट दिता ताजे उपरांत तो पावल जावन परिवर्तन करता कुर्डो जालो ताजे ते असले जायतले पयशे ताका दिश्ट दिवंक शकनात ताजे ते जायतले असले ताजे फाटले सैनीक ताजे जागे कोट्टो आयले ते कांय ताका कांय दिश्ट दिवंक शकनात तो धरणीक पडलो थंयसर तो कुर्डो जालो कोणी ताका दिश्ट दिवंक शकनात पूण जेजूच्या प्रवाद्यान आपोस्तलान ताका दिश्ट दिवंक शकलो जेजूच्या नांवान ताका दिश्ट मेळ्ळी आमी पळयता सुजान्ना न्यायकर्त्याच्या पुस्तकान आमी पळयता ते न्यायकर्ते ह्या सुजान्ना एक बरें एका श्रीमंत हाचें ग्रस्त कुटुंबांतलें भुरगें ताज्याच जाग्यार त्या स्विमींग पुलांत तें न्हांवन आसतना हे बळिश्ट दोग न्याय करता तांचे ऑर्डर फायनल तांणी काल सांगलां तेंच अंतीम आनी ते म्हणटात तांची कामुकपणाची आशा दाखयतात पूण हांगासर आसचें तें सुजान्ना म्हणटा हांव अस्कत सोमिया हांव असलें काम करना म्हजे कडल्यान जावचें ना हांव असलें काम करना देवा तें बळिश्ट करून रावता पूण कितें करचें संवसारीक तरान ताजें अस्कत जाल्ल्या वरवीं ते न्याय करता ताका मरणाचें फर्माण दितात
आणि मरणाचे फरमान लोक पुरा ताणी सांगले पर्यंत सांगून आका मरणाचे फरमान देऊन आका मरणाक म्हणून आपण व्हरता आसतना फातरावन जिवीशी मारूंक आपण व्हरता आसतना त्या अशक्त वेळार केदाळा ताणें बोब भरली सर्वेस्पराक सशक्तपण देवाची मायटी सकत ताका पळोवंक देखली कित्याक दानियल प्रवादी मुखांत्र सर्वेस्परान थंयसर तनकी करयली आनी त्या दोग ते कोण ते दुश्ट ते न्याय करता आसले तांकां मरणाची शिक्षा जाली आनी हाका बचाव जालें हांव कितें सांगूंक आशेता मोगाच्यान केदाळा हांव आनी तूं आशक्त म्हणून हांव आनी तूं वळखून घेता बायलें कावर नाका बायलें आमचें एक काले म्हणजे आमी ठाम टीम करनेचें नाका म्हज्या आनी तुज्या खोशेरदान मोगाच्यान मानून घेया हांव आनी तूं आशक्त निर्बल वी आर द वीक आमी म्हणलें हांव आनी तूं मानून घेतल्या वेळार मात्र सर्वेस्पराची दैवीक सकत म्हाका आनी तुका सहकार दिता मोगाच्यान ताजी दैवीक सकत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पळोवंक मेळटा त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा हेब्रेयकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्यायांत 15 वाक्य म्हणटा आनी तो काही आमच्या अस्कतकाये विशीं खणवाळय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही आमची अस्कतकाये विशीं ताका गुथना म्हणून न्ही ताका हर एके गुत्ता ताका खणवाळय आमचे वयर आसा ताका खणवाळय आसा पूण कितें जाय जाय हांवें वळखून घे जाय हांवें ही वळखून घे जाय कित्याक जेजू क्रिस्ती कश्ट ताणें ह्या संवसारांत आसतना ताज्या जिवितांत आसतना ते थाळण्यो ते कश्ट ताका कितल्यो पुरो थाळण्यो आयल्यो आमी जाणाव ताका सगळ्यांनी पोटार दमळ्ळें ताजी खेळकुळां गेलीं ताका नाकारलो सगळें ताकाय जालां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा कशें जावन आसा आमकां थोडे फावटी साबार जाण नाकारतात आमकां आमचे विशीं खेळकुळां करतात आमचे विशीं नाका जाल्लें उलयतात खालें पुरो करनासतात मोगाच्यान पूण जेजू कितें ताका कश्ट आयल्यात आनी तो जाणा आमचे आशक्त वेळार कितें भोगना म्हणलें तो जाणा आनी त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा हेब्रेयकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यांत म्हणटा हाचे वरवीं लोकांन पातकाचें भोगसाण जडचे खातीर देवाच्या सेवेंत खाकुळतिवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावंक पावलो ताणें सोंसिल्ल्या कश्टां वरवीं देवान ताका पयलेंच परकिलो देखून आतां थाळणेन संपलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता ताका गुत्त आसा मोगाच्यान जेजू गुत्त आसा आनी त्या देखून म्हाका आनी तुका थाळणेन संपटल्या वेळार अस्कत आसल्या वेळार हांव आनी तूं मानून घेतल्या वेळार ताजी दैवीक सकत हांव आनी तूं साकोवंक शकतलें उणेंपण हांवें तुवें वळखा जाय प्रामाणीकपण हांवें तुवें वळखा जाय आनी तेदाळा आमकां कसलोय वत्ताड आसना केदाळ आमी आर्टिफिशियली ह्या कपटपणान हांवें बळवंत म्हूण दाखयता भितर आमकां आसता चिंत्या आमी उस्तू एक मेकअप घालून येता आमकां आसा बरें वत येयलें जाल्यार ह्या कलेन जालें जाल्यार आमचें खंय म्हणी आमकां सुकोवन पडटा देवा नाका बा आमी रक्षण करूंक पळयता ह्या हर एका रितीन हांवें सांगचें हर एका रितीन हर एक व्यक्ती आपूण परफेक्ट म्हणल्या बरें जिवंक येता पूण एक घडीत येता आसतना तें कपटपण भायर येता आनी त्या वेळा आमी तें राखून व्हरूंक वत्तडांत आमी आसता पूण समर्थीवंत मनीस म्हळ्यार कोण समर्थीवंत मनीस मोगाच्यान जावन आसा आपलें उणेंपण आपली अस्कतकाय वळखून त्या प्रमाणे लोकांक समाजीक सेवा दिवचो तो जावन आसा हर एका मनशाक अस्कतकाय आसून आमकां आनेकल्याक खणवाळ्यान पळोवंक जाता जाल्ल्यान आमची अस्कतकाय वळखून घेवच्यान मोगाच्यान देवा खुशी जाता ताजी सकत हांव आनी तूं पळोवंक शकता हेब्रेयकारांक बरयल्ल्या 5 अध्यायान 1-3 वाक्य म्हणटा हर एक श्रेश्ठ याजक पयलीं आमी श्रेश्ठ याजक आसले या तांणी हर एक श्रेश्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाच्या तर्फेन देवा उजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणे कोणी बलिदानां भेटोवंक नेमतात तसो अस्कत जाल्ल्या निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो खणवाळेन देखूंक शकता आनी हेच अस्कतकायक लागून जशें फर्जेच्या पदकां बसत तशें आपणाच्या पदकां खातीर ताणें बलिदान भेटयचें श्रेश्ठ याजक कितें करता हेरांचे कश्ट तो नेना कित्याक म्हळ्यार ताका ताजे कश्ट तो नेना ताजें पताक तो जाणा देखून तो याजक आपल्या खातीर तशेंच पेल्या खातीर पदकाक बलिदान भेटयता आनी तो हेरांचे तो कश्ट जाणा मागता न्हू हांवें अस्कतकाय म्हणटा आसतना तुमी चिंतूंक पुरो कसली अस्कतकाय जावन आसूंक पुरो ही सांब पावलाची आमी पद पळयत आसतना
थंयसर तो अस्कत काय आमच्या आळशीपणाचे अस्कत काय सांगाना, या आमचे ते आसचे नेग्लिजन्स बेपारवाची बरा सांगाना, थंयसर अस्कत काय खंयचे सांगता. सांपवलेक बुद्वंत मनीस, क्रियाळ मनीस, भाग्यवंत मनीस हरये कित्याचे ते आशिल्ले. अस्कत काय ताणें खंयचे म्हणचे म्हळ्यार ताच्या नियंत्रणांतल्यान भायर आशिल्ली अस्कत काय सांगता. ताच्या नियंत्रणांतल्यान भायर आशिल्ल्या अस्कत कायक तो अस्कत काय म्हणटा हें आपयता. नियंत्रणा भितर आसचें हांवें तुवेंस सोमा करूंक जाय. म्हज्या नियंत्रणा भितर आसचें हांवेंच सोमा करूंक जाय. म्हज्या नियंत्रणार आसचें हांवें आळसाय दाखोवन हांवें बेपार वा करना तें खालें जाल्यार जावं दी म्हळ्यार जायना जायना. हांवें आनी तुवें म्हज्या आनी तुज्या कंट्रोला भायर आसचें, नियंत्रणार भायर आसचें. थंय जाल्यार अस्कत काय वरवीं सर्वेस्पराची महिमा परगट जाता म्हणटा. केदाळ आमी आतां इतलीं पुरो आमी उदाहरणां दिलीं. हर एका उदाहरणांत जावं पुरो एलिया कडेन ताका कांय करूं ताच्या कंट्रोला भायर कांय करूंक साध्य ना. त्या आब्रामाक ताच्या कंट्रोला भायर ताका कांय करूंक साध्य ना देखून ताणें अस्कत काय आसलो. आमी सांगलें खंयच्या उदाहरणांत पळयल्यार तांच्या नियंत्रणा भितर नातिल्लें तें. नियंत्रणा भायर आसची कितें पुरा घडटा. हांव आनी तूं बरी जिणी जिवन आसा तरी पूण 10 जाण आमचे विशयेन पाड उलयतात. आमचे ते अस्कत काय ताणें कितें उलयतात देखून आमकां तातूंत कांयच बादाक ना. तशें म्हणचें आमी बरें करना आमी कांय काम करता जाल्यार ताका प्रतिफळ मेळना. आमच्या कंट्रोला भायर म्हजें काम हांव बरें करता, म्हजें काम हांव बरें करना देवूत करता म्हळ्यार जायना. म्हज्या नियंत्रणा भितर आसचें हांवें सारक्या रितीन करी जाय. म्हज्या नियंत्रणा भायर आसच्याक आमी थंय त्या अस्कत काय म्हणटा. आनी असल्या अस्कत काय वरवीं आमकां कित्या खातीर येतात असल्यो अस्कत कायो आमकां नव्या काळाच्या येण्या बरी येतात. कित्याक आमकां हे कश्ट येतात की म्हळ्यार सवाल उडास दवरा. नियंत्रणा भायर कितें केल्यार जायना. कित्या खातीर ह्या नियंत्रणा भायले कश्ट येतात म्हळ्यार सवाल. कित्या खातीर आमी अस्क जाता. आमी कितले प्रयत्न केल्यारय जायना. कित्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत कश्ट नियंत्रणांतले कश्ट आसात. आमच्या नियंत्रणाच्या भायर कित्याक कश्ट येतात. पळयत पुस्तक म्हणटा हें पुरा सुरवेर आत्मीक जिणेक प्रारंभ करूंक येवसो काळ तो. आत्मीक जिणी प्रारंभ करूंक येवसो काळ तो. तुज्या पुरा टायपार तुवें पळयलें कांयच जायना. अकरेक कितें करता. अकरेक मनीस देवाक शरण जाता आनी म्हणटा देवा हांव तुका संपूर्ण तरान शरण जाता. लौकिकतांत आत्मीकताक परिवर्तन जावचो काळ तो जावन आसा मोगाच्या न्हू. आमच्या नियंत्रणा भायर येवचे ते कश्ट. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता इसाया प्रवादी 29 अध्याय 6 वाक्यान म्हणटा घोडघोडो, भुंयकांप, व्हड आवाज, तुफान, वादळ, जळतो उजो हांचे बराबर दळबरांचो सर्वेस्पर तुजी भेट करतलो. खंयसर भेट करता मोगाच्या न्हू. सर्वेस्पर देव भेट करता. घोडघोडो, भुंयकांप, व्हड आवाज, तुफान, वादळ, जळतो उजो हे पुरा तुज्या जिवितांत येता. एका फाटल्यान एक येता, एका फाटल्यान एक वता. ताज्या मदल्यान येवन देव तुका सर्वेस्पर देव येवन मेळटा. त्या दाळा त्या कश्टांच्या वेळार तुज्या नियंत्रणा भायर आसच्या त्या सबार समस्यांच्या मदें थंयसर तूं आशक्त जावन आसतना सर्वेस्पर तुका येवन भेटता मोगाचें न्हू. एझेकियेल प्रवादी म्हणटा 38 20 वाक्यांत दर्याच्यो मासल्यो, अंतराळाची सुकणीं, रानवट मनजाती, धरणीर चलतल्यो जीवदाळी म्हजे मुखार थरथरतलीं. पर्वत कोसळटले, कडपी गाटयो पडटल्यो, फागोर धरणीर शेवटतले. म्हळ्यार ह्या संवसारीक कितें संगत्यो आसात तें सर तरतरून सर्वेस्परा मुखार पडटा. खंयचेंच रावना. आमची पदवी, आमची सोबाई, आमची ग्रेसकाय, आमचें तें आसचें तें हें कुटाम खंयचें आमच्या संगात रावना. आमचें तो आसा हें आसा पुरा आमी सांगचें आपणें तें खंयचेंय आमच्या संगात रावना. आमी काल पुरा चिंतून आसा हें पुरा म्हाका रक्षण दिता म्हणचें खंयचेंय म्हाका रक्षण. म्हज्या जिवनांत अनुभव भोगला मोगाच्या न्हू. थोड्या मनशांक आमी फातयल्या, थोड्या मनशांक फातय तो आसा न्ही तें आसा न्ही म्हणून आमी फातयल्या पूण खंयचीय जावना. या तें म्हजे कडेन आसा हें आसा ही वस्त आसा ती आसा म्हाका तांचो रक्षण लाभात म्हणजे कांय मेळना मोगाचें न्हू. उडास दवरा. ह्या संवसाराच्यो
खंयच्योय शक्त्यो कितल्योय गट म्हण जाल्यार सर्वेस्परा मुखार रावोंक म्हाका तुका रक्षण दिवंक शकनात मोगाचें न्हू. आव्हान तूं ताजे मुखार अस्कत जावन आसाव. त्या देखून एक उडास दवरचें, खंयच्या परिस्थितीन अस्कत आसल्या वेळार म्हाका तुका जाय जें आसलें कसलें भावार्थ. त्या देखून हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 11व्या अध्यायान 6व्या वाक्यान सांग पावल म्हणटा, तरी पूण भावार्थ विणे कोणाचेंय देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देन आसा आनी आपणाक सोदतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हूण पतयसय. एक आमी उडास दवरसय, आमच्या कंट्रोलांतावन भायर नियंत्रणांतावन भायर समस्या येत आसतना अनियंत्रीत तरान हांव अस्कत जाता आसतना हांव आनी तूं अस्कत जाता आसतना भावार्थान आमी मुखार वचा जाय. थंयसर तुमी देवाची अजापां तुमी पळोवंक शकतल्यात. थंयसर अजापां पळोवंक शकतल्यात. कित्याक अब्राम अजापां पळोवंक शकलो, तो भावार्थान तो सर्वेस्परान सांगलें वच म्हणलो एक गंचगी गुत्तुनांतल्या गांवाक गेलो, सर्वेस्परान ताका राखलें. त्या सुजानान देवाचेर भावार्थान ते येदे व्हडले ते न्याय करता, म्हाका ते जुशी मारतात, म्हाका अपमान करतात गुत्त आसल्यार सर्वेस्परा त्यान भावार्थ दवरलो ताजे अस्कत कांयत सर्वेस्परा देवान ताका राखलें. हर एका गडितान मोगाच्यान जायतलीं उदाहरणां दियेत. अस्कत काय म्हज्या तुज्या जिवितांत आतां समस्या आसात, हांव जाणा हर एकल्यांक आमकां समस्या आसात. एकच एक वखत हें हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार हर एकल्यांक समस्या आसात. आमच्या नियंत्रणा भायर आसचे ते समस्या. म्हाका तुका कितें केल्यार ते समस्या परिहार करूंक जायना. ह्या हर एक समस्ये वेळार नियंत्रणा भायर आसचे समस्या वेळार म्हाका तुका असो एकच एक उपाय मोगाचो न्हू, आनी तो जावन आसा भावार्थ. आनी भावार्थ दवरल्या वरवीं आमी देवाक आमी पळोवंक शकता. आनी हे भावार्थ दवरून येत आसतना आमच्या जिवनांत हालयल्या बरें जाता. उडास दवरा, आमी हे भावार्थ दवरून वेत आसतना चिंती नाकात, भावार्थ दवरल्या कडले सगळें बदलता म्हणून. भावार्थ दवरल्या कडले हालोवंक जाता. परिस्थिती आमच्या बोवारी आसची पुरा एकानी एका तरान हालता आनी आमी अस्कत कांयन भरता. भावार्थ दवरून तूं येताय पूण परिस्थिती बोवारी आसची पुरा हालता. त्या सुजानाक भावार्थ दवरून देवाचेर ना हांव कितें केल्यार हें पाड जावचें ना म्हणाले, हांव तुमी सांगले बरें आयकोवचें ना म्हणाले. ताजे बोवारी आसता तेजे कुटपाच्यांनी ताका सपोर्ट करूं ना. ताणें चिंतलें हांव नितळ म्हाका हांवें केल्ल्या कोडले म्हाका म्हजे कुटुंबाचें बरें म्हणटालीं, म्हजे सांगातपणाची पुरा बरी म्हणटालीं. ताणें चिंतलें पूण कोणी ताका बरें म्हणूना. सगळ्यांनी ताका पतर काडून हिंसूंक गुत्त गेले, जुशी मारूंक गुत्त गेली. कित्याक न्यायकर्त्याचें तीर्प जावन आशिल्लें. पूण परिस्थिती तुज्या बोवारी आसची हालता जालता. उडास दवरा, तुमी सांगच्यात तुवें पोर सांगलें आमी भावार्थान मुखार वचचें म्हणून, आनी आतां भावार्थान मुखार येता आसतना परिस्थिती आणखी बिगडल्या बरी दिसता, कितें करचें म्हणून. त्या देखून सांगता परिस्थिती हालतलीच. आमी पळयलें जाल्यार हें हालचें जें कितें आमच्या भोवारी आसच्यो संगती हालतात त्या दाडा बरेंपण जाता म्हणून उडास दवरा. ताका 2-3 उदाहरणां दिवचीं जाल्यार धर्मदूताच्या कृत्यांत 4व्या अध्यायान 43 वाक्यान आमी पळयता, हे पर्यंत ते मागणे करीत आसतना ते जमो जाल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली, ते समेस्त पवित्रत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतार परगटूंक लागले. पळया मोगाचें न्हू, पयलीं तांच्या भोवारी आसची ती सुवात हाल्ली तांकां एका तराचें बेन दिसलें. आनी ताचे उपरांत त्यांनी ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. आनीक पळयता आमी एलिया तो दोंगरार वता आसतना पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 19 अध्यायान 13 वाक्यान आमी पळयता, थंयसर तो वता आसतना पयलें ताका बोळान वारें आयलें, कडपां फुटलीं पूण देव तातूंत नातुल्लो. उपरांत भुंय काम जाली पूण देव तातूंत नातुल्लो. पूण आखरेक हळवायचें वारें आयलें आनी थंयसर देवाची सकत आशिल्ली. देव आयिल्लो मोगाचें न्हू. पयलें पुरो तुज्या जिवितांत विंगड घडटा, विंगड संगती घडटात. तातूंत भिवंक नाशें कोण रावता तो मात्र भावार्थान तीर आसता मोगाचें न्हू. स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या खुर्सार मरता आसतना आमी पळयता मातेवाच्या 27-51 वाक्यान आमी पळयता, तो खुर्सार मरतना देवाळसो पडदो पिंजलो, भुंय कंपली, पर्वत फुटले. पळया थंयसर तो खुर्सार मरता आसतना इतलें पुरो थंय बडा करून बदलावण जाली. सकाळीं चिंतलें जालें मुक्त जालें तो म्हणून, इतलें पुरो जालें न्ही गे, तो मेलो सगळें पुरो डबा जालें, पुरो मुक्त जालें म्हणून. पूण परत्यान परत जिवन जाता आसतना आमी पळयता मातेवाच्या 28 अध्यायान 2 वाक्यांत थंयसर आमी पळयता
भुंय कमणे जाली सर्गात दूद येवन फातोर लावन ताजेर बसलो. थंय पळयता मोगाच्यानो स्वामीजीचो जिवन जालो. स्वामीजीचो जिवन जालो. परिस्थिती बदलली आणि अशंत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती उडास दवरया मोगाच्यानो. परिस्थिती बदलतना चिके जड गडगड जातना आमी खामचे नाका. ही पुरो परिस्थिती बदला जसं आमच्या अस्कतकाय आमची लौकीक अस्कतकाय कितें आसा त्या अस्कतकायेंत कितल्या वेळार आमची परिस्थिती जाता तितले आमकां दैवीक शक्तीन मोगाच्यान आमी भरतले आनी एकदम शक्तिवंत मुखल्या दिसांनी आमी भरतले. आमच्या जिवितांत मोगाच्यानो हालोंक जाय आमचे भें, हालोंक जाय आमचो दुबाव, हालोंक जाय आमचे पदके सैम ते पुरापणा जाय आनी त्या दाळा मात्र दैवीक सकत आव्हान तूं पळोवंक शकता. पातकी सैम आसता म्हणसर कांय करूंक जायना. ते हाला जाय धला जावन पडोवंक वचा जाय. आमचे देशाचें भें वचा जाय. भें वचचे जाल्यार थोडे सन्निवेश जाल्या शिवाय आमकां भें वचना. जे तर एका व्यक्तीक एक जीव दाळ पळयतना ठक्का करून भेलो जाल्यार तो धांवतात. एक दीस जीव दाळून लग्गी येतना ताणें थंयच रावा जाय. त्या मात ताका धैर्य येवचें. जीव दाळ पळयतना तो धांवलो. जीव दाळ ताका चिंतानंद हें जाता जाल्यार कांय करूंक जायना. माजार पेटो थोड्यांक भें दिसता. केदाळे भें जाल्यार कांय जायना. तो येवन रावल्यार मात्र ताजे उपरांत आमचें भें वेचें मोगाच्यान. ताजे उपरांत भें वेचें. इतलें परिस्थिती आमच्या जिवनांत बदलल्या खरेंच आमी अस्कतकायेंतल्यान त्या दैवीक शक्तीक आमी येवंक शकना. त्या देखून सांपवलायच्या वचपान सांगता हालतल्यो वस्तू म्हळ्यार सृश्टी. कान उडयतले आनी हालोवंक जायना त्यो वस्तू स्थिर उरतल्यो. म्हळ्यार सृश्टी म्हळ्यार आमचे बोवरेच्यो सर्कमस्टन्सीस. आमी पातयेवन रावल्ले म्हळ्यार घट्ट म्हणून आमी एक रुखाचो फांटो घट्ट म्हणून जालो तो फांटो तो पडटा. इशिले आनी एक पाळ घट्ट जाल्यार पाळी पडटा. आख्रेक त्या अस्कतकाच्या वेळार सर्वेस्पराची मजत आव्हान तूं देखूंक शकता. म्हज्यान तुजें जिवनच परिवर्तन जाता. आतां विशय स्थिर आसच्याक हांवें तुवें म्हत्व दी जाय. स्थिर खंयचें? स्थिर पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर स्थिर म्हणटा. मालाकी प्रवादीच्या 3 अध्यायान 6वें वाक्य म्हणटा हांव सर्वेस्पर बदलाना देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर बदलाना तो मात तीर. उरल्यो संगती तीर नात. पळया जेजू क्रिस्त बदलाना. आमी पळयता हेब्रेव घरांक बरयल्या 13व्या अध्यायान 8वें वाक्य जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वादां तोच. तो बदलाना. स्थिर आसतो तो बदलाना. तेच प्रमाणे देवाचें उतार बदलना. मातेवाच्या 24 अध्यायान 35 वाक्यान पळयता हांव आकाश आनी भुमी सरतलीं पूण म्हजीं उतरां सरचीं नात. तेच प्रमाणे इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान 40 अध्यायांत 7वें वाक्य पळयता पूण थंड सुकता फूल भोंवता खरेंच लोक म्हळ्यार थंड पूण देवाचें उतार सदांच तकता. लोक म्हळ्यार कालें थंड भोंवता वस्तू भोंवतात वेता पूण देवाचें उतार सदांच तकता. हें पुरा मोगाच्यान परमनंट आसचें. कीर्तन 18 दुसऱ्या वाक्यान म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें खडप म्हजें कोटें म्हजो सोडवणदार म्हजो देव. म्हजें खडप हांव ताका शरण येता. म्हजी ढाळ म्हज्या थाराणाचें शिंग म्हजो बुरूस. हांवें कित्याक सांगता म्हळ्यार संवसारीक लौकीक अस्कतकाय जाता आसतना हांवें तुवें कांगाल जावची गरज ना. हांवें तुवें बळवंत शाश्वत थीर रावतल्या संगतींक म्हत्व दी जाय. आनी तें जावन आसा देव देवाचें उतार जेजू क्रिस्त पळयतात मो तें केदाळे थीर तें 100% थीर. ताचेर हांवें तुवें मात्र थीर म्हणून ताका ताच्या फाटल्यान जायचें सोडून लौकीक संगतींत अस्क जाता आसतना मोगाच्यानो तुमी अथीर जायनाकात कंगाल जायनाकात. लौकीक संगतींनी अस्क जावची गरज आसाच जर तर दैवीक संगतीचे महिमा तुमी पळोवंक जाय. तर दैवीक संगतीची महिमा पळयची जाल्यार लौकीक संगतीन अस्कत जाय. मुस्तुबुटे आमी कंगाल म्हणटा. कंगाल बघता मुस्तणाक आमी पळयलां हें म्हज्या जिवितांत कितें जाता हें कित्याक आनी ते कंगाल जाल्या उपरांत आनकी सर ते कंगाल जावन ते देवा कडेन येवंक शकनात. पूण खेदाळा आमी उडास दवरता. हें पुरो म्हज्या जिवनांत घडटा कित्याक म्हळ्यार हांवें संवसारीक लौकीक अस्कतकाये वरवीं देव थिरसण तें जाणा जावन दैविकता कशें केदाळा हांव मॅड काडटा. तें थीर केदाळा हांवान तो घट धरना. ती दैविकता केदाळा म्हजें तें आनी तुजें तें स्थापन करता मोगाच्यानो. त्या दाळा म्हजें आनी तुजें जिवन
उज्ज्वल भविष्य जाता एकदम बरें म्हजें तुजें जिवन जाता सगळें बदलावण शकता. त्या देखून हेब्रेव घरांक बरयल्या 4:16 वाक्यांत म्हणटा तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासना लागीं सरया. हांवें आनी तुवें कुरपे सिंहासना लागीं देवाच्या सिंहासना लागीं वचून सांगा जाय हांव अस्कत सोमिया म्हजें तें लौकीक तरान कांयच ना म्हजें तें आसलें पुरा कांयच प्रयोजन. एक बरो थाप आयल्यार म्हाका उठोवंक जायना बरी शेळ आयल्यार सगळें म्हाका जायना खंयची व्हड पीड आयल्यार म्हजे कडेन खंयच नजो आनी म्हजे कडेन पयशे ना ते ना ये ना म्हणल्यार म्हणजे कांय ना आसकत हांव कांय प्रयोजन ना. पूण तुज्या कुरपे खातीर तूं जावन आसाय थीर देखून तुजी थिरासण म्हज्या काळजांत दैवीक कथा घाल. ध्यान तूं हांवें बळोवन जायचें मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें किंचें किंचें बळोवन जायचें म्हणून आर्थीक तरान सामाजीक तरान या राजकीय रितीन ह्या संगतींनी हांवें आनी तुवें बळोवन जायचें म्हणून चिंचें. पळयत पुस्तक म्हणटा ह्या संगतींनी बळोवन न्ही तुवें बळवंत अथीर आसचें एकच एक जावन आसा सर्वेस्पर देव ताजो पूत जेजू क्रिस्त पवित्र आत्मा आनी ताजें उतार हे मात्र तीर आसा हातूंत तुवें येन तीर म्हूण समजून घेवन हातूंत तूं दैवीक तरान बळवून जावंक पळय. लौकीक तरान अस्कत काय आयल्या वेळार तो कोणेंगी ताणेंगी कोणेंगी 4 वर्षान खालें नाका जाल्लें पुरा सर्क्युलेशन केलें ह्या तुज्या विशयन पाड उलयलें ह्या तुका पयशे दिवनात तुका मोज केलो तुका खावंक जेवंक ना आर्थीक तरान कश्ट जालें तुका इल्ली पिडा आयली तुका इल्लें टेन्शन जालें खंगाल जायनाका मोगाचें न्हू खंगाल जायनाकात. भगार थोच वेळ चिंता सर्वेस्परा देवान हें पुरा घडलां हांवें थाजे जशेन वचून अथिरातावन थीर आसल्या कडेन वचोंक देवा म्हाका आपोवन आसा म्हणलें तुमच्या मोतीन आसूं दी. अथिरातावन नश्वरातावन हालच्या संगतींतावन भायर येवन थीर आसल्या संगतींक वचोंक आनी सर्वेस्पर देव म्हाका तुका आपयता म्हणलें. जर तर म्हज्यान तुज्या मोतीक गेलें जाल्यार म्हज्यान तुजें जिवन थंयसर तावन परिवर्तन जाता. पयत पुस्तकांत आमी पळयता पयल्या पेद्रोच्या पत्रांत 2 अध्याय 9 वाक्यांत म्हणटा पूण तुमी विंसून काडली परजा रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतिल्लो लोक काळो कथावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलां देवाचें उत्तीम कृत्यां तुमी गजयजय म्हूण ताणें तुमकां विंसल्यान. मोगाचें न्हू हर एकले हांगासर आसल्या तुमकां हर एकले आसले हांगासर आसल्या तुमकां सर्वेस्पर देव विंसल्यान आनी म्हणटा तुमी एक पवित्र वर्ग आपलेंच दायज करून घेतिल्लो लोक. मोगाचें न्हू हांव आनी तूं सर्वेस्पर असो दायज जावन आसलो लोक आनी त्या देखून सर्वेस्पर म्हणटा तुमकां एक विचित्र उसवाड विचित्र हांगा पळया दायज करून घेतिल्लो लोक काळो कथावन आपल्या विचित्र उसवाडाक तुमकां आपयल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गजयसय म्हूण ताणें तुमकां विंसल्यात. काळो कथावन विचित्र उजवाड न्ही विचित्र उजवाड कित्याक तुमकां ते दोळ मातसो कळूंक वचनाय एकदम तुमकां त्या अस्कत काय वेळार तुमकां ताजी सकत दिसून आयली विचित्र बगलें हाडे इतलें हांव काळोखान कश्टान आनी आसलो इतल्या सामासेंत आसलो आतां कशें म्हजें सगळें बदल्लें आतां कशें सगळें बदलून आसा. पूण उडास दवरा ती एक पासींग स्टेज त्या 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 अस्कत काय येता न्हू एकच फुटी आमी बदलूंक शकना हंतर मुखार वचून त्या विचित्र उजवाडांत हांवान तूं भरतलें. त्या देखून आयच्या पवित्र पुस्तकाचें उतरां मोगाचें आमी उडासतून आमी चिंतया आमच्या जिवनांत संवसारीक अस्कत कांयक आमी खंत आनी बेजारी करची नाका. संवसारीक अस्कत खंय आयिल्ल्या वेळार दैवीक घटाय आमकां पळोवंक मेळटा जाल्ल्यान आमच्या संवसारीक अस्कत कांयक हालोवंक जायनातली दैवीक सकत आमचे थंय बरोवन दी आनी ह्या मुखांतर आमी देवाक महिमा दिवंक शकून दी. आनी ह्या मुखान मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें आमच्या अस्कत कांयत देवाची व्हड सकत आमी पळया आनी ह्या वरवीं हालोवंक जायनातलें तें देवा सर्वेस्पर देव जेजू क्रिस्त पवित्र आत्मा ताजे उतार आमचे थंय स्थापन जावं दी आनी ह्या आमचे थंय थीर स्थापन जाल्ल्या आमचे भितर आसच्या दैवीक सत्य मुखांतर मोगाचें न्हू आमकां बरेपण लाबून दी सर्वेस्पर देवाक महिमा लाबून दी. हें जावन आसा आमचें आतां मागणें. लौकीक अस्कत काय म्हजें तें आसा समज हांव वळखता लौकीक अस्कत काय म्हजें तें आसा हे अस्कत काय वरवीं तूं म्हाका तुजी आतां दैवीक सकत तूं दाखोवन आसाय ह्या दैवीक सकत म्हज्या काळजान आयच्या दिसा ह्या घडये सुम्या तुजें स्थापन कर आनी ह्या वरवीं हांवें तुका पळोवंक हांवें तुका देखूंक हांवें तुजें तें एकवटून
तुझे महिमा मुजे थंय आनी हेरा थंय परगट जावंक तूं म्हाका उपयोग कर सम्या म्हूण ह्या घडये सर्वेस्पर देवा थंय मागया आमचे सगळे समस्या मोगाचे न्हू सर्वेस्पर देव निवारतलो आमेन. आयच्या दिसा संवसारीक संगतीक नश्वर जावन आसच्या संगतीक म्हज्या जिवितांत हांवें महत्व दिवन हांव सबार कश्टांक नश्टांक मानसीक वत्ताडाक पिडे शिडेक आर्थीक संकश्टांक दुबळिकायेक सांपडालें सम्या. म्हजें अज्ञान दैवीक संगती थंय आसचें म्हजें अज्ञान ह्या घडये सरेंडर करता सम्या. म्हाका दिसनातल्यो संगती पूण हांव त्या संगतींक लब्धन जिवितांत कश्ट सोसून निराशी जाल्ल्या म्हज्या जिवितांत सम्या तुजो स्थिर बळवंसो मोग म्हाका लाभासो कर. हांव सरेंडर करता सम्या. म्हज्या जिवितांत जाल्ले हर एक घडीत म्हज्या आंतरीक गायी लौकीक कुशलाये निमती हांव तुका सांडून पयस गेल्ले हर एक क्षण हांवें पयलें महत्व म्हज्या कामाक म्हज्या जबाबदारेक म्हज्या कुटुंबाक म्हाकाच आनी म्हाका मानवच्या व्यक्तींक दिवन तुजे तावन पयस गेल्ल्या खातीर सम्या ह्या घडये बोगसाणें मागता. नश्वर जिवितांत शाश्वत जिविताक आपोवणें दिवच्या तुज्या मोगाक स्वागत करूंक म्हाका सरेंडर करता सम्या. म्हाका तूं आपोड सम्या. परिवर्तीत कर सम्या. म्हजे थंय आसची अस्कतकाई सम्या उमटून काड आनी भावार्थ म्हणलें देणें दिवन म्हाका तूं तुजो आदर सोदूंक करपाला पळय. हांव अस्कत सैमाची व्यक्ती सम्या. म्हजे निमती कितेंच करूंक साध्य ना सम्या. संपूर्ण तरान म्हजे हर एक समर्पिता सम्या. तुजी काकुळत म्हाका पुरो सम्या. तुजो मोग म्हाका पुरो सम्या. तुजी दया म्हाका पुरो सम्या. तुजे रक्षण म्हाका सदांच जाय सम्या. तू म्हजे संगी राव सम्या. म्हजे काळी सम्या ह्या घडये तू आपोड सम्या आनी ते आशीर्वादीत कर. तुझे मंदिर जावन बदलावण कर सम्या. त्या काळजांत तुजी वस्ती कर सम्या. ते काळीज परिशुद्धपणान भर सम्या. त्या काळजांत तुजो मोग वाडय सम्या आनी शाश्वत सासनीक सुख दिवच्या पातकांच्या सांकळीतावन हर एका बंधनांतावन सुटका दिवच्या तुज्या मोगाक आशेवंक तुज्या मोगाक वेंगोंक म्हाका करपा दी सम्या. आशीर्वादीत कर सम्या. पवित्रत्मेच्या सक्तेक आमचे मदें गाताड सम्या. कित्याक मनशा सैमान हांव अस्कत सम्या. म्हाका तुजो पाटलाव करूंक असाध्य जाता सम्या. मनशा सैमान सोम्या म्हाका आत्मीक सकत देव आशीर्वाद सी सोम्या. आत्मीक सक्तेन आमकां बर सोम्या. आत्मीक तरान घटाय दी सोम्या. आत्मीक तरान बळिश्ट कर सोम्या. आत्मीक तरान परिशुद्धपण लाभय सोम्या.
आणि आत्मिक तरान तुझो पाटलाव करूंक मागण्याच्या स्पिरितान बर सोम्या आत्म्यान आणि सतान आराधन करची करपाला बाई सोम्या संपूर्ण तरण तुझे तावन पयस सरले हर एक क्षण हांवें बघुल्ले ते कष्ट आनी नष्ट मानसिक वत्तड अशांती समर्पण करता सोम्या भावार्थाक व्यंगत आसतना म्हाका येवचे समस्यांचेर जैत व्हरूंक तुजो आदार लाभय सोम्या ह्या घडये तूं म्हजे संगी राव सोम्या तुजी कृपा म्हजेर वच सोम्या तुजें हजरपण बघूंक आमा सोमेस्तांक भाग दिवन आशीर्वाद सी सोम्या आत्मिक सुखी दाडेतावन रक्षण वदक सुंदी सोम्या आत्मिक अज्ञानातावन सुडका दिवन आत्मिक जाणवायन म्हाका बर सोम्या तुज्या उतराक लब्धन त्या उतरा प्रकार जियोंक जाय असची कृपा लाभय सोम्या अब्बा बापा म्हाका तुजे सरशीन वोड सोम्या जिजू तुजे हजरपण बघूंक तुका वेंगोंक म्हाका करपा दी पवित्रत्म्या तुज्या सक्तेन म्हाका परिशुद्ध कर आशीर्वादित कर देण्या फळांनी बर आणि आत्मिक सुखाक लब्धोंक आत्मिक शेतांत वावरूंक आत्मिक तरान तुका देखोंक जाय असची कृपा फावो कर म्हण मागता आमेन येथ्या वडा सक्रामेंता सुस्थान नमन करूया पूर्वीला त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आधया सर्वोन्मेषा अस्कत्विष्म्या भावार्थाचे बोल दिव्या जसे बापा तसे सुता उल्हासाने स्तुतीजा पदवी महिमा सुस्ना एकाच थाळ्या हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावर्ता आमेन. प्रार्थुया ये देवाची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सबल सदां समचे आमी बगी सरक तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या बहु पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फवक जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन.